रशिया आणि युक्रेन हांच्या मदीं सुरू आशिल्ले चर्चेक लागून शांततायेचे मार्ग मेकळो जातलो अशी आस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन हांचे कडेन जाल्ले चर्चेंतल्यान उक्तायल्या। जाल्यार रशिया युक्रेन झुजाच्या परिणामांचे वेवस्थापन करपाक अमेरिका आनी भारत परस्परा कडेन सल्लो मसला करूनच दवरतले अशी हमी जो बायडन हाणें दिली। युक्रेन वयल्यान रशियेच्या आक्रमणाविशीं भारताची भूमिका आनी रशिये कडल्यान सवलतीच्या दरान तेल खरेदी करपाच्या भारताच्या निर्णयाविशीं अमेरिका प्रशासनान आशिल्ले अवस्थायेचे फाटभुंयेर ही बसका जाली।